Check. कोणाक कुमसार करूंक इच्छा आसल्यार तांणी साक्रिस्तीन वचून कुमसार करूं येता. आमचे पाद्री भाव थिंगा आसा. कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार तेणी साक्रिस्तीन वयचें. उंड्या रुपान आमचे मोदें आयलेल्या जेजूक आमी पोसतना आमचे काळजांतली सगळे आवंडे सूख दूख सगळे आमी ताच्या पांयांशी दवरया.
म्हणून हे मागणी घेऊया की दुनिया म्हजी सत्य, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजे कुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. गीत घेऊया D25 पेज 61. D25 पेज 61. क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पोवी कोर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणय म्हाका उदकान कोण वाडाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणय म्हाका उदकान कोण वाडाच्या. Vikoshano म्हाका गोड कोरा. तूं बऱ्या जेसू जितान म्हाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोवन. वेगळो हांव सोडून केदीच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोवन. वेगळो हांव सोडून केदीच दिवनाका. दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय. तुज्या
बाप साहेबाच्या इंतेसांवा आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांक पळोवंक दिवंक नाका पूण पूण वायटांतली वायटांतली आमकां आमकां निवार. निवार. नमान मरी कृपेन भरलेली सुरेश पोचतें आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हांगा आजीर आसलेल्या जोन एकल्या पासत खेरीतपणी आयज एकठावन हिंगा जमा जाल्ल्या कारांजल्याच्या आमच्या भावा भयणी खातीर तांच्या भुरग्यां पासत आमची तरणाट्यां खातीर आमचे मागणे सगल्या आवय बापायंक शेपाय शामायंक वाडलेल्यांक घरान आसलेल्यांक सगल्यांक परदेसान वावड करतल्यांक भुरगीं जीं शिकतात तांकां आमची जीं मरून गेल्यांक भुरगो तरी नासान सगल्या पासत ह्या वेळार आमचे एकूच मागणें देवान तांचे सुभाम आशिर्वादांनी भरूं. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेली सुरेश पोचतें आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन.
गीत घेऊया R35. संस्काराकितल्या पोरत्या साष्टांगी नवमान करता सोडून दिव आदल्यो रिती सेवा दो नवो दौरता सोयमाचे विषय आमचे घुसपोटा गुटामुखा तिरवाडो आमचो बाबा सोयमोर्ते विषय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोन उदाक ताच्या मुरगोटून कासा तोंडा बंधुया वाकानुया उपसोर्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार करते पोना मान दिवया सासनां सासनां आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उंडो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उंडो उंडो तो तो प्रार्थुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजी सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Diamka Kali, Diamka Kali, Tuja Kalsa Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Diamka Kali, Diamka Kali, Tuja Kalsa Sarke.
Check mic test. याज्ञिक आंखें ओकार देऊ सगळीं आमी उबी रावया. यो आमचो बाप तूं म्हजो भाव, देव आमचो बाप तूं म्हजी भोय,
जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू ओस्तोंगी आमी सोगली एक देवा तो आयकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक देवा तो आयकोता तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीक आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार माये मोगाचो येवकार मिसाची बलिदान जावन आसा एक व्हड पवित्र जेवण जंय देव आमकां आपल्या पुताच्या मासा रोगतान दादोशी कोत्ता तेच भाशेन मिसाची भेट जावन आसा देवाक दिनवासनेचे मागणे आयच्या सेवा धर्माचो विशय मिसाचे बलिदान वांटो घेवया जेजू सोवे रिगून रावुया सांत फ्रांसीस शावेर जेजूक सदांच रिगून रावलो आनी मिसाच्या बलिदानांतल्यान मेलतेल्या आत्मीक जेवणाच्या गोठायेन जेजूची बरी खबर सगळ्यांक पळगोटली Saint Francis Xavier always remained abiding in Jesus. As we gathered here in this holy place, let the life of Saint Francis Xavier become an inspiration for us to always remain abiding in Jesus. And through the grace we receive through each Eucharistic celebration, we too may become the true witness of Jesus in our day-to-day life. Through our words and deeds, with this intention, let us take part in this Eucharistic celebration. आनी जेजूक चिकटून रावन बरी फळां दिवंक ताका गोवाय जावंक जायत्यो आमकां संद्यो मेवल्यो त्यो आमी इबाडलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया सोर पुर्विदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बेगून सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन Kakutko, Somya, Kakutko, Risa, Kakutko, Risa, Kakutko, Somya, Kakutko, Somya.
आमची फिरगोजीचेर कारां जाल्ल्यांचे फिरगोजीचेर सगल्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर आमच्या वाव धंद्याचेर पयस पयस आसलेल्यांचेर पिडेन दुयेंत आसलेल्यांचे देवाचो आशिर्वाद भागिवंत फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन मागुया. उदय करून दुयेंत आसलेल्यांक खातीर मागतना आमच्या पातकुराचेरूय फादर फ्रांसीस पिरीस ताचेरूय आशिर्वाद पेकून इलाज मागुया. आनी आमकांय सान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन आयज तशेंच आमी भागिवंत बेदनाथ ह्या मोतापोतीचो समारंभ कोता तेन्ना तांचे भाशेन जेजूक चिकटून रावन आमी जेजूचे नीज गोवाय घरांत वाड्यांत पवित्र सभेन समाजांत जावच्याक उतरांक वज्ञान चालींतल्यान एकचार विस्तारच्याक समुदाय बांदच्याक किरीत भाशेन आदार मागुया. सर्वेश्वरा देवा, तुज्या ओजापांची येवजणे वरवीं भागिवंत फ्रांसीस शेवेराक तुज्या पुताचें शिवर्तमान परगटूंक तशेंच भागिवंत बेदनाथाक तुवें तांकां विचून काडलें. तांच्या मागण्या वरवीं आमी तुजें उतर बावाट्टान आनी मोगान मानून घेवन आनी काळजीदारपणान ताका साक्षी दिवन आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकोयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण ती ओळखूंक पावतली अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना राष्ट्रां मोदली हांव तुमकां काडटलो आनी सगल्या देशांतली एकठांय करून तुमच्याच काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. सगल्या तुमच्या मेल्यापणांतली हांव तुमकां निर्मळ कोत्तलो. कुड्या देवाक भोजून तुमी बोश्टायल्यान पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे नेम आनी म्हजी सुमूर्त तुमी पाळोशें कोत्तलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण कोत्तल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब जावन दी. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. परतून म्हणया, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मौनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. योजनान म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, खोंती बरीत काळीज. चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय.
जाबाब नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Jesu वाटानी जिविताचे वाटेर आमकां गा. जेसू सोतानी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां गा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. माथे बापोर मोडे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू नव्यान लोकां लागीं वोपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एक राजापोरी सर्गीचे राज. लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या साकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी सोरबोयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं. आनी आपल्या वेपार धंद्याक आनी सगल्या तयार जाला, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी साकरांक धरले, तांकां अपमान केलो, तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागभरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नगर लासून उडयले. उपरांत तांणी आपल्या साकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तो तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो नासलें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वसात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाठा टिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्यांक तशें वायटांक साकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर हे जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताणें ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आगोस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें ताका जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन कोत्तली आनी दांत केल्ली तोली, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ताक. प्रितीच्या इश्टानो, आयज वोपार आमकां बरी मेळ्ळ्या, जंय आमकां सर्गेच्या राजा विशीं एक सोत आमकां कळोवन येता.
आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता ह्या सर्गीच्या राज्याच्या जेवणाक बसूंक आमकां दर एकल्याक आपयल्यान. जायते फावटी हे आपोवणे आमकां येता तेन्ना आमी निभा दिता. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान निभा दिली. एकल्यान म्हटलें म्हाका म्हज्या भाटान काम आसा, दुसरो म्हणूंक लागलो म्हाका वेपार धंदो आसा. मोगळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी निभा दिता. देवाचो वावर करपाचो आसता, आमची निभा आमी मेजूंक लागता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज जेजू ही वोपार सांगता आनी वोपार थंयच खबर करना, तो वोपार सांगतना फुडें वेता आनी वोपारीन आमकां मेवता तो दुसऱ्यांक राजा दुसऱ्या लोकांक आपय म्हणटा. आनी ते तिट्यार वेतात, नोकरांनी वेतात, हांगा थंय वेतात आनी आसात तांकां ह्या जेवणाक आपयतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेन्ना नातालांच्या दिसा आमी वाचप कोत्ता तेन्ना आमकां ही उतरां मेळटात. सगल्या दिकांतल्यान लोक येतले, सगले दिशेंतल्यान आनी ताच्या जेवणाक बसतले. मोगळ भाव भयणीनो, आयज हे शुभ वर्तमान आमकां तेच सांगतात. जायते फावटी सजमताले हे साल्वसांव ह्या जुद्यांक वाकूत मेवतले म्हूण, आनी जायते फावटी प्रवादी येतलो तांचे लागीं तांच्यांनी असो वेव्हार केलो. तांणी म्हटलें प्रवाद्या तूं सांगताय तें बरें, हांव म्हजें काम कोत्ता. प्रवाद्या तूं सांगताय तें बरें, हांव म्हज्या भाटान वेता. प्रवाद्यांक जायते फावटी मारले, जायते फावटी पिडापीड दिली. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या वोपारींतल्यान हें सांगूंक सोदता. पूण जेन्ना ह्या चाकरान धाडून ते सगल्यांक एकठांय कर म्हणटा तेन्ना एकलो आसता. ताणें लग्नाचे न्हेसण घालूंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कोणाच्या काजाराक कोवीत आयले जाल्यार आमी कितें न्हेसतले, लग्नाची आमची न्हेसण घालून आमी वेता. कोण जीन पॅन्ट शॉर्ट पॅन्ट बी घालून वचना. त्या ओकाजावा प्रमाणे आमी न्हेसताव आनी आमी वेताव. आनी आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां मेवता जेन्ना हो राजा येता तो एकल्याक न्हेसण लग्नाची घालनासतना पळयता आनी ताची उतरां ही इश्टा तो ताका पयलोच रागान काय म्हणना. तो ताका म्हणटा, इश्टा तुजी लग्नाची न्हेसण खंय आसा. मोगळ भाव भयणीनो, ताणें जाप काडली ना. आयच्या शुभ वर्तमान म्हणटा ताणें जाप काडली ना. मोगळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी चुकता तेन्ना आमी बोगसोणें मागपाक फाटीं उरता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज ह्या शुभ वर्तमानाच्या उतरांचेर आमी नदर मारुया. ताणें जाप काडली ना, ताणें बोगसोणें मागोंक ना, ताणें म्हूण आपणाक एक आंगोस्त्र दी म्हणून मागोंक ना. मागलोलें जायत जाल्यार हो राजा जाणें सगल्यांक आपयले, राजा ताका जरूर कितें तरी दितलो आसलो, पूण ताणें जाप काडली ना. मोगाळ भाव भयणी, जायते फावटी आमचें घर वितलें जाता. जायते फावटी आमी देवा फुडल्यान एक मागणें पासून घालूंक आमी फाटीं उरता. आमच्या जाणट्यांनी म्हणलेलें आसा, देवाक आनी गोरवाक पडना. पूण जायते फावटी आमी ह्या गोरवाच्या विसाक आमी सांपडल्या. आयचे पयले वाचप आमकां उगडास कोत्ता, तुमचे फातराचे काळीज काडून एक मासाचे काळीज हांव तुमच्या होड्ड्यांत घालतलो. मोगाळ इश्टानो, जायते फावटी आमचे काळीज फातराचें जाला आनी हें फातराचें काळीज जाल्ल्यान आमकां देवूय दिसना, जायते फावटी आमची भाव भयणूय दिसनात आनी गोरजेवंतूय दिसना.
मोगळ भाव भयणीन आयचे पयले वाचप आमकां उगडास कोत्ता. नितळ उदक तुमचेर वचून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. मोगळ भाव भयणीनो, आमकां जेजून सगल्यांक शुद्ध केल्यान, आमकां सगल्यांक नितळ केल्यान. वी आर क्लेन्स्ड बाय हिज ब्लड. आनी आमकां शुद्ध नितळ जिवीत जिवपाक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. जायते बावटी ह्या राजान आपयलीत म्हूण आमी ह्या जेवणाक वेतल्यो, पूण जेवणाक वेता तेन्ना हे आंगोस्त्र घालपाचें आमी गरज. मोगाळ इश्टानू, जायते बावटी भाग्यवन पावलूची उतरां आमी उजार कोत्ता. वी आर जस्टिफायड बाय फेथ अलोन. आमकां भावाटूच पुरो म्हूण. पूण भाग्यवन पावलो भावाट कसलो म्हणटा जाय, जो भावाट आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जाता तसो. भाग्यवन जाकोब आपणाच्या चिटीन बरयतलो 2 वेस्वरान 17 वळीन, फेथ विथआउट वर्क इज डेड. कोरण्या विरेद भावाट मेलोलो. ह्याच बऱ्या कोन्याचे आंगोस्त्र आयज आमकां घालूंक येशू बोतोमान आपयता. म्हाका भावाट आसा, हांव देवाचो मोग कोत्ता, हांव सगलीं नव्यानां कोत्ता, हांव सगल्यो लादीन कोत्ता, हांव तेस करता, पूण म्हज्या भावाक हांव सारको पळयना, दोयान दोव घालून पळयना, जाल्यार ओमत्या कवशार उदक. मोगळ भाव भयणीनो, आमी सगलें केलें, पूण आमच्या भावाक आमी वायट तरेन आमी त्रातार केलो, कांय उपकाराचें ना. अशें म्हणलेलें आसा, सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान वेता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज अशेंच कितें करूंक, असलेंच आंगोस्त्र घालून आमकां तयार रावूंक सर्गीच्या जेवणाक बसूंक जेजू आपयता. बऱ्या कोन्यांचें हें आंगोस्त्र मोगळ भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक आपयल्यान, आनी आमी जेजूच्या जेवणाक तयार जावन वेता. आपयल्यान तशी आमकां विचून काडलेली जावंक ताचें आंगोस्त्र बऱ्या कोन्यांचें बरेपणाचें घालूंक ह्या दिसान आमकां करपा मागुया. आनी आतां आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून सदांच रिगून रावून आनी ह्याच जेजूच्या आदारा वरवीं तांणी आपल्या हाता खाला आसलेले पोरचेक जेजूच्या मोगान वाडोवंक आपलो सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले राजकारभार चलयतना पोरचे मोदें कोरी शांती आनी एकवट निर्माण करूंक आनी आपल्याक दिल्ली जबाबदारी तांणी निस्वार्थीपणान पालोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. When we take part in the Eucharistic celebration, God fills us with His grace to face all the challenges of our day-to-day life. May each baptized one experience the importance of the Eucharistic and always try to take part in this Thanksgiving celebration. For this, let us pray to the Lord.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. Abide in me is a liturgical theme of this year. May we all remain abiding in Jesus, and with the grace we get through him, may we, as the Saint Francis Xavier, proclaim the good news of Jesus through our simple words and deeds of our day-to-day life. For this we pray to the Lord. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. ओगीस रावन आमची मागणी दवरुया. आमी जायती घोडी आमचे उस्के कुंती घेवन आयल्यान या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ताची रेलीक आसात, ताची रिमेन्स आसात, थिंगा किरीत भाशेन ताची मजतीन आमची मागणी बापाक उबारुया. मागुया किरीत भाशेन आयच्या दिसाक दामांसान येताना पाद्री फादर आन्सेल्म, फादर फ्रांसीस आनी पाद्री रासल येताना तांकां एक्सिडेंट जावन ते दुयेंत आसात. ओदी करून फादर आन्सेल्मो हो सुपिरियर दामांव मिशन आनी फादर फ्रांसीस विगा चिजडा तांकां इलाज मागुया. आनी तशेंच तांचे बरोबर एक ओस्तोरी जी आपली भुरगीं बोर्डिंगांत आहली म्हणून हिंगा गोंयांत ताका बॅड करून येताली, ती सोंपली. देवान तिका ही सासणीक शांती मागुया आनी किरीत भाशेन सगल्यांक राग सांबाळ म्हूण मागुया. आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां भेटोवणी जाता तेन्ना उंडो सोरो आनी कोणें दान म्हणजे दुसरें दुडवांचें बी दान हाडलां तें रेतोराच्या हातांत फादर जोविटो हाच्या हातांत तुमी दिवं येता. पवित्र देवा, तुजे तावन आमकां जायती बरेपणां फावो जाता. तुज्या उदारपणान तूं आमकां बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरताय. आमच्या ह्या देण्या वरवीं गोजेवंता सोवें आमचो हुस्को आनी मोग आमी तुका उबारता. ताचे परी आमी भेटयता तो उंडो आनी सोरो जो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. जावं आमकां बळ आनी गोठाय. आमी सदांच जेजूत रिगून रावूंक आनी जेजूचे परगोटणार कशें आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक. तर हे आमचे आवडे आमी ह्या उंड्या सोऱ्या आनी हेर देण्या बरोबर बापा तुका याज्ञिकाच्या हातांतल्यान उबारता. कितें गाताय त्या उण्याक, कितें गाताय ते काशी याज्ञिक बाबाच्या हातांत. कितें बेदीर दवरताय, कितें गाताय त्या उण्याक, कितें गाताय ते काशी याज्ञिक बाबाच्या हातांत. कितें बेदीर दवरताय. मोसोत्मो आनी कूड मोचे काळीसानी मोन मोसो संतोषानी दूख सगळी मोचेची घालता. मोसोत्मो आनी कूड
moche kali sanimo, mozo sonto sanidu, sogni mochi shindata, tuzo ugras kotai tu spasot Kristau tu, Gesù ci bolidana, ani kite vontai tu sugras kotai spasot Kristau tu, Gesù ci bolidana. Ani kite boktai tu, somes muchache busque, tocos tu. Musha Babrindo, Moshan Tum Chembulidan, Sod Purvida de Bapak, Manda Toslen Zamun Magat, हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोत मानून घेऊ. Sorveshwara, Bhagivon Francis Shaveracha, आमच्या देवाक दिनवासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पुरवेदार आनी सासनांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर खाडी सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें बागीवोन फ्रांसीस शेवेराच्या काळजान तुज्या आत्म्याचो उजो पेटयलो आनी पयल्या दोरमदूताच्या काळजीदारपणान शिववर्तमान परगटूंक उदेंतीच्या देसांनी ताका धाडलोय. हे परी आमच्या देसान पवित्र सोबेक एक नवो काळ उगडलो आनी आमकां देवीक जिविताचो नवो गीम उदेलो आनी अजून ताच्या उर्बेवोन जिविताचे देखीन तूं आमकां स्फूर्ती दिताय. देखून सोमेस तुज्या सांतां भोगता आनी देवदूतां सांगाती आमी तुका दिनवासतांव आनी संतोसाच्या उमाड्यांनी गायतांव. Tol barazzo, sorvis for Dio, sorgani sosa, mollap tuja, voi bova, Hosanna, Hosanna, o sorgi, sorvis for aci navi. Etato subagi, Hosanna, Hosanna, o sorgi. सर्वेश्वरा कोरेंस तुम पवित तुम सगल्या पवित्रपणांची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली,
तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गूड सोम्या आमी ओवडो खाता आनी एकाशीतले पियेता तितले पावटी तूं परत येसून तुझे मरण परगटा. देखून सर्वेश्वरा सुम्या जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो सोडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे भाग्यवान बापा फिलीप नेरियान सिमांच्या गोंडली बापा सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्ताक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवान आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात ते सगल्या साता भोगता बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शावियर, भाग्यवान सुजे वाज, भाग्यवान मताधिपती बेर्नाद हांचे बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोरवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी विस्तारूंक तशेंच भाग्यवान बेर्नादा भाशेन आमी बरेपण आमच्या आपोण्या प्रमाणे जिवंक आमकां जायत्यो संदी मेवल्यात. लिबान दिवपाचें सोडून देवाच्या राज्या खातीर बरेपणा खातीर आमचें जिवीत आमी ओंपूंक आनीक सदांच कृपेचे वाटेन चलोवंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आज सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बवर्तांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेंता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको आमची काकुतको देवाचे संसाराचे पाप काटेले आमची काकुतको आमची काकुतको देवाचे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुया म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली Tan लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुको नासलोले जोळीतले पियो दादोशी जाया तान लागल्या ओतम्या जेजूची येया सुको नासलोले जोळीतले पियो दादोशी जाया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास
지비 제수시에야 baru bang diupi somadan korpi to eklotasa zor lakta chivi Jesusiya baru bang diupi somadan korpi toye klot asa तुझे शियता जेसू आमचे शेतोराव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सुर्गीच्या मोगाळा बाबा तुका आमी आर्गान आनी दिनवास दिता दोर दिसा मिसाच्या बलिदानांतल्यान तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तूं आमकां नव्यान बोल आनी कुरपा फावो कोत्ताय देखून दिनवास तुका बाबा आमच्या गोंयच्या सायबा बागयोन फ्रांसीस शावेरा पासत जेजून तो सोदांच रिगून रावलो आनी आमी ताची देख घेवन कोण भाशेन जेजून आमी सोदांच रिगून रावचे हे आमकां अणभवूंक मेळटा हे खातीर आमी तुका वाखणटा वी थँक यू लॉर्ड फॉर अलाविंग अस टू टेक पार्ट इन दीस युकरिस्टीक सेलिब्रेशन वी प्रेज यू फॉर द गिफ्ट ऑफ आवर बिलवड सेंट फ्रांसीस झेवियर थ्रू हीज एक्झाम्पलरी लायफ वी लर्न हाव टू ऑलवेज अबायड इन यू वी आर ग्रेटफूल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू शावर ऑन आवर पॅरिश where we get to know you more and more. For all these blessings you have bestowed upon us, we sing glory and praise to your blessed name. Amen. प्रार्थूया सर्वेश्वरा बागिवोन फ्रांसीस शावेर ओतमेन सुटपाच्या मोगान लासतालो त्याच मोगाचो उजो तुजे गोठ आमच्या काळजांनी पेटोवन अशें आमच्या आपोण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिवन आमी ताचे बरोबर तुज्या मोड्यान बऱ्या वावराड्याक बासायलोलें इनाम सोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन एक मिनट बसूया म्हणटच आमी बाजिलिकेच्या रेतोराक या बॉन जिजूस बाजिलिकेच्या रेतोराक नवो रेतोर फादर जोविटो डिसोजा तुमकां आयज आमच्या सांगाता मिस केला तो नवो रेतोर ताच्या आदी आहलो फादर पात्रिसियो फेर्नांडीस जायत्या वर्सां ताणें हिंगा काम केल्या उपरांत आतां नवो फादर जोविटो आयला तोंडान तो हे दिसतात पूण तेच न्हू ते दुसरे म्हणटच फादर भायल्या गांवांत इंग्लंडाक बी काम करून आयला जेजुईत संस्थेचो ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज आमकां ही संदी दिल्ल्या खातीर ह्या आमच्या इतिहासीक इगोजेन आनी तेच बरोबर आमच्या बागिवंत मोगाच्या गोंयच्या सायबाची कुडीची हांगा स्थापने आसा ताच्या मुखार ह्या मिसाची भेट समोरूंक आमकां संदी दिल्ल्या खातीर मिसा उपरांत तुमकां ह्या कॉरिडोरान भायल्यान सगल्यांनी थिंगा वेचे इल्लेशें तुमी एकामेकाक मेवची आनी गोडी चाव पाणी तुरीम घेवन किरीत भशेन एकामेकाक सांगाता थोडो वेळ सादचो तयार केल्ल्या आमच्या दोना पावलच्या भाव भयणांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर पांता जोविटो नवो रेतोर आमकांय दोन आपली उतरां सांगतलो
मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान तुमी बरे भाशेन वांटो घेतला खास करून आमी तुमचे पादिगाराक पातकुरांकूय देव बरें करूं म्हणटा फादर पियो आनी फादर जॉयसम आमचे बरोबर आसा आनी फादर जॉयसमान चेअरमन आमकां उगडास केलोलो आसा देवाच्या राजान सगल्यांक तो एकठांय करता पूण आमचे नेसोण ते फावो ते परी ना जाल्यार आमकां सर्गीच्या राजान भितर सरूंक अवघड जातलें तर फावो ते परी नेसवण म्हटल्यार देवान आमकां आमंत्रण दिलोलें आसा तें आमंत्रण स्विकारून देवाक आमचें जिवीत बदलूंक आमी आयती जावंक जाय आनी तुमी आयती जालोलीं आसा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमच्या फादरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमकां सगल्यांक एक बरें गवंडी कशें तुमचे फिरगोजीन वावरून बारोबर हाडलेलें आसा हांगासर मिसाक कित्याक दर वर्सा तुमी हांगा येतात खास करून रोमारीक पूण दुसऱ्या दिसांनी बीन येता तेन्ना नोयेनांक बीन तुमी आपली फामील कशी ओ एकटीच येतात पूण आयज तुमी एक कारण जालें फिरगोजींतली फामील कशी हांगा एकठांय जालोली आसा आनी फादरान सांगलेलें ते भाशेन मागीर इल्लोसो वेळ कॉरिडोरान एकामेकाक मेळोन उलोवन थोडो वेळ बारोबर सारात कित्याक आमी एक फामील म्हटल्यार एक क्रिस्ती फामील कशी जी येता मोगान जियेता एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेता होच हुस्को तुमी दाखयला इतली दानां आमकां फावो केल्या गरिबांक दुबल्यांक वांटूंक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा तुमचे कोयराक बरे भशेन आमकां मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आनी भेटोवंक आदार दिल्ल्या खातीर आमी आमचे बसिलिकाचे सगळ्या स्टाफांक देव बरें करूं म्हणटा आमकां 2 दिसा आदार दिता आनी ह्या मिसांनूय आमकां आदार दिल्ले पासत आमचे वॉलंटियरूय आसात तांकांय देव बरें करूं खुबशीं जाणां आमची भाव भयणां कारंजलेची भायल्या देशांतूय आसात इंग्लंडाकूय खुबशीं म्हाका मेवल्लीं एकल्याक हांवें पळयल्लो आतां कोंबया घेवन येता आसतना सो म्हाका उगडास येयलो हांव चिंतालो ताका खंय पळयला मागीर रोखडोच सावथ हॉल फिरगोजेन येतालो युक्रिस्टीक मिनिस्टर कसो मदत करतालो आनी ताच्या लागून उगडास येयलो वय आमची सावथ हॉल पॅरिशानूय खूब जाणां आसलीं आमची कारंजलेची भाव भयणां खुबशीं जाणां आमची भाव भयणां भायल्या देशांत वावुरता तांचे पासत आमी हे मिसांत मागलां तशींच कांय आमची भाव भयणां गेल्या वर्सा आमच्या सांगाता आसलीं आनी खास करून हे मिसा बलिदान वांटो घेतलो आसतलो पूण ह्या वर्सा ती आमच्या सांगाता ना कित्याक देवान तांचो उगडास केलोलो आसा आपल्या घरा तांकां आपयला तो तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागता देव बरें करूं म्हणटा तुमकां खास करून कित्याक ही संदी घेतल्या तुमी हांगा येवपाक आनी हो वेळ सरपाक कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा आमी आदल्या गोंयांत वयता वा आमी बसिलिकान वता पयलीं आमच्या मनान आमी आमच्या गोंयच्या सायबाक भेट दिवंक वता ताणें आमकां जेजू कसो आमचो मोग कोत्ता कशे भाशेन आमी जेजू क्रिगून रावंक जाय तें आमचे पुर्वजांक शिकयलें आनी तेणी आमकां तो भावार्थ दिलोलो आसा कित्याक जेन्ना चडशीं आमची तरणाटीं आमी आसतलीं कित्याक आतां मोबायल सगल्यांकूय आसता सेल्फी काडपाक आमी बरो मोबायल असो दवरता आनी पळयता ताका आमचें तोंड तितून दिसता सो हितून आमी सान फ्रांसीस शावेराची इमाज पळयल्यार तो जेजू कसो धरून आसा आनी तो जेजूक पळयता म्हटल्यार आपले नदो जेजूची नदो ताचेर आनी ताजे दुसरो हात तो असो धरून आसा ताजी बोटां अशी दाखयलेलीं आसा म्हणल्यार तो दाखयता जें कितें हांव जेजू कडेन सावन शिकता तेंच हांव हेरांकूय दिवंक वावुरता तर आमकांय हीच कृपा मेवल्यार पुरो आनी फावो जाल्यार पुरो म्हणून आमी मागता आसतना परत आमी घरा वेतले हांव तर आतां घरा वेता आसतना आमी तसलींच आदलीं मनशां कशीं न्ही जिवीत बदलून परत घरा वेता कित्याक आमी यात्रा केलेली आसा तुमच्या फिरगोजींतल्यान हांगा आयल्यान ती एक यात्रा तुमचे आवंडे आसतले तशेंच अशोकतायो कोश्ट आसात दूख आसा ते सगळे तुमी हांगा हाडलेले आसा मिसा बलिदानान तुमी देवाच्या हातान ती भेटयलेली आसा आनी आतां परत घरा वेता आशिर्वादान आनी कुरपेन भरून तर हीच आशिर्वाद आनी कृपा तुमकां मेळ्ळलो आसा तातूंत सगळ्यांकूय दिवंक तुमी वावरात हें म्हणटा आसतना सगल्यांक परत देव बरें करूं आमी निमाणो आशिर्वाद घेतले ताचे उपरांत सान फ्रांसीस शावेराक मागणी आमी करतले ताचे उपरांत तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालतले आनी मागीर हांव सान फ्रांसीस शावेराची रॅलीक घेवन हांगा उबो रावतलो 2 लायनी करून उमाक घेवपाक येयात ताचे उपरांत सान फ्रांसीस शावेराची कूड आसा ते टुमला कडेन सावन भायर वचून कॉरिडोरान वचून रावूं येता देव बरें करूं
उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं हो आशिर्वाद आमी घेवंक आमचे तोकले बागुया आनी एक मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवचो सोर पुर्विदा देव कोणवाळायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आज सोडवण दिवपी जाणवाय तुमचेर ओतूं बावार्थाची शिकवणें तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोज्ञांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं आमेन शांती सोमानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळूं आनी तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आमेन आसोर पुर्विदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आमी सगळीं सान फ्रांसीस शावेराक मागणें बरोबर घेवया सान फ्रांसीस शावेरा जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय हे पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव आमेन बोमोगाळ बापा आमी तुका आयच्या दिसा पासत दिनवासता आनी खास करून आमची कारंजालेची फिरगोजकारां हांगा बासिलिकान एकठांय जालोली आसा तुका दिनवासूंक कित्याक तुवें आमकां सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब कसो दिलोलो आसा ताचे मोदोस्तीन खुबशी कृपा आनी देणी तांकां फावो जालोली आसा म्हणून ती दिनवासूंक आयलोली आसा तरी आसतना तांच्या काळजांनी खुबशे आवंडे आसात तशेंच दूख आसा कोश्ट आसा तेय तुज्या हातान ती भेटयता तांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद घाल तांकां राख सांबाळ बरी सावध भलायकी फावो कर तांच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फिरगोजींतल्या तरणाट्यांकूय बरें गिन्यान मोन शिकूंक आनी तांचो फुडार बरो जावंक तांकां आदार दी तशेंच जी दुयेंत आसा कोश्टांत आसा पिडेंत आसा तांकां तुजो मोग बरवासो आनी पेकोणी फावो कर तशेंच जी वावर कोत्ता तांच्या वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालून तांचो वावर बरे भाशेन करूंक निती खातीर झुजूंक आनी बरें तें सदांच वयर करूंक आनी जें वायट आसा तें पयस करूंक तांकां आदार दी तशीच आमची भाव भयणां कारंजलेची जी भायल्या देशांत आसा वावर कोत्तात तांकां राख सांबाळ जे वावराक तांकां फावो तें फळ मेवल्या पुरो आमची भाव भयणां जी मरून गेल्या तांकां सर्गींचें सूख फावो करूंक म्हूण मागता तशेंच आमच्या भाव भयण्यांनी खुबसो तोकोस घेवन हे मिसा बलिदान भेटोवपाक वाचपाक केलोली आसा तशेंच सुरवातेची उतरां भावत्याची मागणी भेटवणेच्या वेळार आनी दिनवासनेची मागणी बरयल्या तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल तांणी वाचल्या तांकांय ताचो आशिर्वादान बोर जांणी देणी आमकां फावो केलेली आसा तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां राख आनी सांबाळ कांय जाणांनी पयशां वरवीं ही देणी आमकां फावो केलेली आसा तांचे एक उदार काळजा मना खातीर आमी दिनवासता सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालता आसतना आमी आंकवार मारयेक उलो मारता आमच्या सांगाता रावंक आमकां परत जेजूशी एकठांय करून हाडूंक आमी बरोबर म्हणुया नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस्पोर येताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदेव आनी सदैवचो आपूच जेजू भगवंत मरे देवाची माय आमा पापी खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन सगळी मागणी आमी कोत्ता आमचे पुता जेजूचे नांवी आमेन
Samaru sodakan Gopan tuja beporwa kuru Ya sosaraji Devasi tuve Hilit sakri Ami somes makam Mozo tuji Kotai mo milagri Ani milagri Ami somes makam Mozo tuji